नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत सिद्धार्थ कुंकळकारान कोट्यांनी पयसो जोडला. म्हणटकर भाजपान पोट वेंचणुकेक ताकाच तिकेट दिल्ल्यान तांणी स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत आतां मेरेन कितले पयशे मोडल्यात ताचो हिशोब 3 दिसां भितर दाखोवचो म्हण मागणी काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. जे तुवें गेल्या 2015 साकून जो हांगा स्मार्ट सिटीच्या नांवाचेर जो गैरवापर केला, पैशांचो वापर केला, पैशांचो मिसयूज केला, तेजे जाहीर करचे, एक व्हाईट पेपर इमिजिएटली रिलीज करचो आणि तुवें हे धंदोकांक प्रत्येकाक कळोनी, कारण लोक परत आता वोटिंग करतले तेन्ना कळोनी बाबा जो एक फेल्ड मनीस आसा जेणे कंप्लीट पणजी ही फाटल्यान व्हेल्ली आसा. पणजी अशी फाटल्यान व्हेल्या की पयलीं ती फाटल्यान आशिल्लीच, तेच्या आनी फाटल्यान व्हरपाक ताणें कॉन्ट्रिब्यूट केला पयशे खर्च करून. म्हणजे 2018 म्हणजे ज्यो 111 सिटीज आशिल्ल्यो, जी मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग अँड अर्बन अफेअर्स, हितून पणजी सिटीक 90th हें दिल्लें. तेजे नंतर क्लिनलीनेस हेजेर सर्वे जाता आणि तेजे पयलीं फाटल्यान आशिल्लो 155 रँक आशिल्लो आणि 2019 जो पयर सर्वे रिलीज जाला तेजेर आमकां कितल्यांचेर वेले 337 नंबरांचेर. म्हणजे पणजी कितली स्मार्ट सिटी जाता. म्हणजे ऑलरेडी 155 म्हळ्यार आमी खूब फाटी आशिल्ले, थंय तुमी ताका आनी फाटी व्हरता म्हणजे 337th आमचो रँक जाता क्लिनलीनेस हेजेर. आणि हे आमी सांगना, हे बीजेपीचोच सरकाराचे हे सांगतात. ह्या सिटीन जे खरें एक्चुअली जावपाक जाय ते वॉटर सप्लायचेर आमी 2 वर्सां जावन ज्या दिसा हांव पणजी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक आयला त्या दिसाच्यान हांवें एकूच प्रश्न परत परत वयर काडला, तो म्हणजे उदकाचो प्रश्न. स्मार्ट सिटीन ज्यो प्रायमरी बेसिक नेसेसिटी म्हणजे उदक पिवपाचें उदक लोकांक कॉन्फरन्साचो मुख्यमंत्र्यान पयर एक आनीक बेजबाबदार स्टेटमेंट करता. म्हणजे ज्या दिसा साकून तो मुख्यमंत्री जाला तेगेली फक्त बेजबाबदार स्टेटमेंट दीत आसा. म्हाका दिसता मुख्यमंत्री अभ्यास करना, कारण तो उलयता आसतना मुख्यमंत्री म्हणून उलयता, प्रमोद सावंत म्हणून न्ही. जेन्ना खंयचोय मुख्यमंत्री उलयता तेन्ना मुख्यमंत्र्याचे जो स्टेटमेंट आसा त्या स्टेटमेंटाक खूब व्हॅल्यू आसता. कदाचित ताका मुख्यमंत्री पदाचो व्हॅल्यू खबर आसा ना खबर ना, पूण तो वेगळी वेगळी जी स्टेटमेंट करता ती एक्चुअली तो तेगेली इमॅच्युरिटी एक्सपोज करता.